मी सांगितलं त्यांनी मला 200 मीटर करून स्टार्टिंग तरी इनिशियल स्टेज 400 मीटर 200 अशी घेऊया अल्टरनेटिव्हसाठी 200 तशी घेऊ. उदकाचो जो फ्लो आसलो तो एक आनी मेजर इश्यू आमकां आमच्या पालोलें ओरियम सायड जो पयलीं सान सर पुर्तुगेज टायमा सान तो कॅनल ऑलरेडी आहा थिंगा पूण आतां हे कॉटेजीस येयल्या प्रॉपर्टी ज्यो आहा ओनरान तेणी काडल्या ताका प्रॉपर कॅनलिंग ना कांय ना सर हे हो सामको वेरी नेसेसरी स्टेप आमकां घेवपाक गरज सर कित्याक एवरी मान्सून इतलो फ्लड जाता त्या लोकांक थिंगसान येवपाक मेळना. कॅनलाचे तो प्रोपर स्टॉप कोणी केला म्हाका लेटर करा WID इन्स्पेक्ट करा आनी कॅनल ओपन. मोदींतल्यान आमी वाट दिवपाकूच जाय लोकांक कोणाक बीच एक्सेस बंद करपाक जायना म्हणून सो तोच आमी फॉलो करतले. चडांत चड कितें आसता चडांत चड प्रॉपर्टी न्हू आपल्याक कोणाची प्रॉपर्टी आमच्या केवढा करपाक जायना आमकां वाट आसता सायडी मनशाचें दिल्यार पुरो कोणा प्रॉपर्टी जाय करतलो तेच जातालें स्वता तूं आला तूं दितलो हांव दिवपा ना मोठी 2 मिटरां ऍक्टिव्हिटी कसा तुज्यो प्रॉपर्टी आहा सेंचारी हांव जो चलयत चलयत त्या नाका तुज्यो ओन जाल्यार जाता तुज्या चलयत त्या नाका मायना. सायमन बा आयज तुमी डेप्युटी कलेक्टर आयिल्ले तुमी कितें इशू कितें घेवन येयल्ले आयज? जालें कितें आतां सीजन कॉमेस जालें पूण हें सीजन बरें सगळे भायले पळय आहाय तितले लोक भायले ओनर आहाय तें भायल्यान दिलो आहाय ते सगळे बिजनेस करताय बिजनेस जालें हें ऑफ सीजन येयलें की आपल्या भाटबेस पळय आहाय न्हू सगळे तो एरिया फूल येळेचो बिचार क्लोज करताय. सो ऑफ सिजनाक कितें जाता लोक हेरू सिजन पळय लोकांय हें आहाय रस्त्या ह्या वाटेन पड रावताय तांकां लोकांक आनी ट्युरिस्ट येताय तांकां कोणाकूच बिचार वचपाक एक वाट आसना. एक म्हणल्यार तेम ते मदें वचपाचें नाल्यार रस्त्यान वचून सामकें पालोलें बी आमगे पार्किंग आहा तें वयचें पडटा. सो तेका लागून आमी आयज कलेक्टराक येवन मेळ्ळे आमगे हो सगळे लोक येवन तांकां मेळ्ळा आनी कलेक्टराक सांगलां आमी हें आमकां अशें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. सो त्यो वाट पळय आनी एक वाटेर आमच्यो 7-8 वाट तर आमी दवरल्यो जाल्यार आमी पावळे लोकांक सगळ्यांक बऱ्या पडटल्यो. ऑफ सिजनाक जाणटो म्हणजे एक वॉका वयताले ताका बिचार वचपाक मेळना. तशेंच एक ओरे सायडीन तर एक ट्रेजिडी कितें जालें बुडलो कितें जालें त्या मनशा दोतोरागे हाडपाक थिंग वाट ना बोगले आनी तेका थिंगसून ते आमी सेंटराक वताय म्हळ्यार तो वत मरून काबार जाता. जरी तर आमी ही वाट तर ओऱ्यांतल्या जाग्याची एक गाडी पासून येवपाक दवरली जाल्यार त्या मनशाचो जीव आमच्यान वाचोवपाक जाता. सिजना पासून आमकां इतली त्रास जाता कित्याक रेस्टॉरंट आहाय ते आपल्या रेस्टॉरंटान वच म्हणटाय वयतना ते सांगताय तोंडान सांगताय पूण जेन्ना वयताय तेन्ना तेंचे तोंड काळे जाताय कित्याक आपल्या हितूंतल्यान वयताय म्हणून. सो आमकां तें नाका खंयच्यान एक शिमेचेर एक मिटर आमकां तर वाट दिली जाल्यार आमकां सगळे पावळेकारांक फ्युचराक बऱ्या पडटा. आयज आमकां थोडे जाण हें करून वांटून मागून घेतले पूण आमचे फाटल्यान जे आमचे जनरेशन जाता ट्युरिस्ट येयत रावतले ह्या लोकांक बऱ्या पडटले म्हणून आमचो उपकार मागला. आनी आतां डिप्युटी कलेक्टरान सांगलां आमकां फ्रायडे 8 तारखेका 11:30 वरांचेर आमकां येवन पावळे आपूण पर्सनल इन्स्पेक्शन घेतलो आनी तेन्ना आमी तें सगळें डिसायड करया म्हणलां. सो हें आमी सांगलां आनी लोकांक सगळ्यांक आश्वासन दिलां आनी तो कोत्तो म्हाका गॅरंटी आहा त्या कामां उमेद आहा. तो म्हजे बरें सीओ आहलो म्युन्सिपालिटी सो हांव जाणटे घेता. आनी तेजे भायर आनी तुमी कितें विशय मांडले काय कितें? आनी ऑफ सिजन अशें करून पावसा पळय सिजना होळी पळय आहाय न्हू त्यो सगळ्यो उदकान बंद ओवरफ्लो जाले कित्याक तेंचें एंडींग पळय आहाय तितलें बंद जालें. ज्यो वचपाचें आमच्या खंय त्या हितूंतल्यान व्हांवोन सात दर्या वयतालें ते दर्या वचपाक मद्याक लोकांनी आतां ते गेले प्रॉपर्टी आनी चलोवपाक लिजार दिले ते कितें करताय ते आपल्या फायद चयताय. सो तेंकां तें बरें करून जाय पूण ते होळी पुरोवन गेले. सो ज्यो हांवें ते दीस सांगलां सर आज सांगलां की तेच एक आमकां सगळो तो पावळे प्लॅन आहा तो हाड खंय होळी आहाय तेचेर आहाय पळय ते आमी चोय आमचे WRD हें करून ओपन करून घेवया. तशेंच ताणें आमकां आनी हें दिलां की हांव फाटीं उलयलो ते कडेन ते आयज ताणें आमकां सांगलां की आपूण तें काम मुखार वता म्हणून ज्यो बिचार पळय एरोजन जावन गेलो आहाय लोकांले तेका वॉल घेवपाक ताणें सांगलें कितें एक प्रपोजल रेडी कर थ्रू म्युन्सिपालिटी एक रेजोल्युशन घे आनी मागीर आपूण तुका रिटेना वॉल ती बांदून दिता 400 मिटर पासून आपणें सँक्शन करून आपूण घेता म्हणून तें कडेन. सो आतां तें आमी उलयन जालां आनी 8 तारखेर आमी 11:30 वरांचेर पर्सनल तेगेलें इन्स्पेक्शन दवरलां. हें फकत पावळे हांगाच आसलें पावळे एरियाचें सांगलां. Today, all the Paloli local area people visited my office, informing that the blockage of the roads and pathway, and there is some road which was in the go to the seashore or Paloli beach has been some block because of the business activity. I called them. I got the message that some people were visiting my office. I told them to come here. We'll sort out the problem, whatever blocked by the coastal Paloli beach area. So they pointed out some of the which is blocked the area. I told her I will come at 8
on Friday at 11:30. Show the inspect the site and show the where is the blockage of the path, road, wherever which is effect to the people of local people on the going to the Palole beach area. So we communicate people to come on 11:30. Personally, I inspect the site. We will sort out the problem faced by these local people.